pristine and naturally scenic Sangwem Taluka is facing a growing environmental threat. Legal literate stone mining has reportedly begun at several locations in Vaddem, village Panchayat Kurdi, causing large-scale destruction of the surrounding ecology. According to local residents and environmental activists, these illegal operations are generating crores of rupees, while severe damage is being caused to hills, forests, natural landscapes. ह्या 8 दिसांक एक 10 दीस 15 दीस हांव पळयतां की पेपराचेर म्हणात मोबायलाचेर म्हणात की सांग्यार जें आसा इलिगलिटी हेजेरूच चडशें आज मोबायलाचेर पळोवपाक मेळटा की सुरवात आमचें पिल्ल पंचायतीक थंय मोठी चिऱ्याची इलिगलिटी येयली. मागीर तुगे आमची कुरपी जी आसा थंय आमचो वाडी पंचायत हेजे इलिगलिटी येयलें कळ्ळें तुका. काल पयर आमची खंय मलकंद येयलें. कांय फाटले 4 दिसांनी आमची रेंव जे आसा तेजे इलिगली येयले. आनी दुसरी काल पयर हांगा की रिवण जे आसा कितें थंय बोटी पळयल्यार थंय इलिगलिटी चलता कितें. पूण अशें एक दिसता ह्या म्हयनोभर की इलिगलिटी सगळ्या चलता. आनी ही इलिगलिटीचेर जी चलता ह्यो चिऱ्याची मायनी मागीर आमगेले रेंव काडपाची न्हंय कळ्ळें तुका. हांगा पर्यावरणाचें लुकसाण जाता कितें. हांगा लोक जे रावतात कितें त्या पर्यावरणाचेर त्रास जावनूच तेंचो धूल जो आसा कितें वेगळे वेगळे जे आमची हें आसा कितें शेती बागायती हेजे वयता आनी थंय शेतकऱ्यांक सुद्दां लुकसाण जाता कितें. Serious allegations have also been made that certain government officials have compromised their responsibilities, allegedly providing protection to the mining operators. This has allowed the illegal activity to continue unchecked, worsening environmental damage. तिसरी गोश्ट कितें आज ही इलिगलिटी जाल्ल्यान कळना तुका सरकाराक हेजेर कांयच रेवन्यू म्हणटा तो मेळना कितें. हे भितरल्या भितर खंयच्यान कशें वापरता आनी खंय नाश करून उडयता आनी हेजो लॉस जो आसा हो सरकाराक तिजोरीक वयता आनी आमकां लॉस जाता कितें. म्हणून ती इलिगलिटी बंद जावपा जाय कितें. आनी हेजे खातीर स्पेशल जे आसात कितें फोर्स दवरले आसा पुलीस दवरले आसा मामलेदार आसा डेप्युटी सगळे सिस्टम दवरले कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दवरले कडेन आसा इलिगलिटी बंद करपा खातीर. पूण म्हाका दिसता की इलिगलिटी अशी वाडत चलता कितें. पूण हेजे फाटल्यान कोण तरी एक गॉड फादर आसूंक शकता कितें. म्हणूनच म्हाका दिसता की ताबडतोब जी आसा ही इलिगलिटी जी आमची सांग्यार चलता ही बंद करपाची गरज आसा. पर्यावरणाचें लुकसाण जाता हेजेर बंद करपाची गरज आसा. आनी जो रेवन्यू सरकाराक बुडटा कितें ते बुडयतात तो स्टॉप करपाची गरज आसा. Environmentalists and locals are now demanding immediate intervention from authorities to stop the illegal mining and protect Sangwem's fragile ecosystem. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.